शिरगावचे श्री लयराय देवीक मोगरेचे कळे प्रिय अशी भक्तांची भावना आसा। देखून जात्रे वेळार देवीच्या चरणा कडेन येवपी दरेक भाविक देवीक मोगरीची फुलां अर्पण करता। जात्रेच्या काळात दर वर्सा शिरगांवा व्हडा प्रमाणात मोगरेचे कळे विकपाक येतात। कौला जाय मेरेन गावात मोगऱ्यांचो दर वळफागता। अंदू मात जात्रे वेळार मोगरेची फुलां कमी जावपाची शक्यताय आसा। चडशे जाण लयराय देवीच्या जात्रे वेळार फुलां मेळपाची तजवीज करून मोगरी फुलयतात। अंदू मात आडवेळ्या पावसाक लागून जात्रेच्या 10-12 दीस पयलींच मोगरेच्या फुलांचो भार जाला। सध्या बाजारात मोठ्या प्रमाणात मोगरेची फुलां दिश्टी पडटात। फुडल्या 8 दिसां भितर मोगरेच्या फुलांचे प्रमाण कमी जातले अशें कांय विक्रेते सांगतात। पीक आताच मोगरी भरपूर झाली। कित्याक लागून? पावसाक लागून म्हणजे आता शिरगांवा जात्रेक बी कमी मेळटली मोगरी। अंदू वतात आताच मोगरी भरपूर मेळ्ळी आणि वर्सा सारकी मोगरी शिरगांवान मेळची। म्हणजे आता बाजारात भरपूर येता फुलां। बाजारात पावसाक लागून भरपूर झाली। कवा खप ना, कमी आसा। खप ना अशी ना, पूण आसा। खपता आटयो, खपता बी उरता बी। म्हणजे फुडल्या 2-4 दिसां भितर मातशें शॉर्टेज जातली। फुडल्यान 4 दिसांक मोगरी खूप कमी जातली। आता तिचो भार जाला सारको कडक। म्हणजे आता शिरगांवा जात्रेक कमी करत कमी आटली जाल्यार म्हारगूय आसतली। म्हारगच आसतली। केन्नाच कमी जावची न्हू आणि तिचे केन्नाच जात्रेक जावो तितको कळो घेऊन तिका घर घर करून येतलो। ती नाचयता पळय तशी नाचून दितली। कमी जावचे ना, कमी खूप जातलो। पोरू सांगता एक सुद्दां कळो ना म्हणून भरपूर कळो जालो। पण हे अंदू बेगीन फुडलें कित्याक? म्हणून फुडल्या गरमी खातीर फुडले आनी बरी पावस बी पडलो बरो। पावसूय म्हणून मदीं पडलो म्हणून त्याची कळो जालो। फुडल्या जात्रेक तो कळो येतलो म्हणल्यार येतलो, वयलो कळो खूब येतलो। म्हणजे महाराष्ट्रांत। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।